अर्थसंकल्पीय अधिवेशन फक्त 3 दीस 24, 25 आणि 26 मार्चाक अधिवेशन निमाण्या दिसा अर्थसंकल्प मांडपाचो प्लान सविस्तर चर्चा पासिंग पावसाळी अधिवेशनात। गोंय सरकारान उत्तराखंडाचे लँड प्रोटेक्शन बिल शिकचे गोंयांत तसोच कायदो करचो। आरजी म्हणटा 2 वर्सात 21 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन कन्वर्ट आनीक 1 कोटीचो प्लान। काणक्या रस्त्यार नागडो भोंवन उपद्रव करपी फॉरेन टुरिस्टाक म्हापशे पुलिसांनी घेतलो ताब्यात। रातचो खंय कपडे काढून रस्त्यार घालतालो धुमशेणा। मांद्र्यात जुनसवाड्यार मोटारीन थळावे बायलेक मोखली, मोरी फेलिजा आगताक गेली। दिल्लीचो ड्रायव्हर दीपान बात्रा आड खुनाची केस, ॲक्सिडेंटा आदी सुण्यावेल्यान वाजिल्ले। मडगाव सब रजिस्टर ऑफिसात मॅरेज रजिस्ट्रेशन फ्रॉड्स, बोगस रेसिडेंट दाखले। दक्षिण गोंयच्या वकिलांची संघटना म्हणटा पुलिसांनी केशी सिरियस घेवच्यो। डिसेंबर 2026 मेरेन गोंयांत मोबायल क्लिनिक। केंद्रीय भलायकी मंत्र्या कडेन चर्चा। आरोग्य मंत्री म्हणटा वर्सा भितर दक्षिण जिल्लो हॉस्पिटलांत सगळ्यो सुविधा। गाडयेकार टुरिस्टांक कास्तीक उणे करूंक पुलिशेचो क्विक पास QR कोडा वरवीं पास। एक फावट तपाशिल्ले गाडयेक 12 वरां पास वॅलिड। बिहारात रोहतक जिल्ह्यात 10वीची उत्तरपत्रिका दाखोवंक ना म्हूण एका भुरग्यान केलो फारपेट। वर्गांतल्या एका विद्यार्थ्याक मरण। आरोपी पुलिसांच्या ताब्यात। पिस्तूल जप्त। तेलंगणाच्या नागरकुर्नूल जिल्ह्यात काम सुरू आशिल्ल्या बोगद्याचो भाग कोसळ्ळो। 7 ते 8 कामगार शिरकले। रेस्क्यू ऑपरेशन सुरू। काय गंभीर। आदलो RBIचो गव्हर्नर शक्तिकांत दासाची प्रधानमंत्री मोदीचो प्रधान सचिव म्हूण नेमणूक। प्रधानमंत्र्याच्या कचेरेत नेमणूक जाल्लो दुसरो प्रधान सचिव।